एक सफल उद्यमी म्हणताना तांगेल प्राय आणि अनुभव कितलसच्या पुरो म्हणाला आमी लेखताची जाल्यार हे दोन्ही म्हळ्यार प्राय अनुभव मस्तू एक उद्यमीक सफलते पावच्याक काय संबंध ना म्हणलेक म्हणून आमके एक साधन कोण दाखयलेले पंचमी शेणय के आमगेलो टाजस आमगेले युवा साधक म्हणले कार्यक्रमांतू पंचमी तुक स्वागत. सो पंचमीला एक परिचय दिवका म्हणजे ती एक प्रख्यात चेस प्लेयर आणि मस्त कडेन टुर्नामेंट्स आणि विन जावन अवॉर्ड्स आणि मेळलेले आसा. तशीची तिणे प्लांट सिस्टर्स म्हळ्यार एक झाडाचे नर्सरी म्हणून येता तुमकां आतां एक नवे नवे टायपाचे नर्सरी मेळटा ते एक संस्थे स्थापन करून आताक 64 स्क्वेअर्स म्हळ्यार एज्युकेशनाचे संस्थे स्थापन केलेले आसा. सो इतली पुरा क्षेत्रांत तूं पांय दवरका जाल्यार ती गेले मागशी कसा नमुन्याची काणी आसा म्हळ्यार ह्या भासा भासांत तुम्ही कोण घेताची. तुमकां सगळ्यांक नमस्कारू. हांव वंदना कामत यूट्यूब लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओ विश्व कोंकणी केंद्रांतल्यान तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. आतां आमगेलो टू पंचमी शेणय के आसा. पंचमी सो खंय दोकोन सूर कोरेत तुगेलो एक इंटरव्यू म्हळ्यार भासा भास इता म्हळ्यार चेस म्हाका दिसता सुरेख स्टार्ट केलें. सो चेसाच्या विशयारी खंय दोकोन इन्स्पिरेशन आयलें कशी स्टार्ट केलें? इनिशियली हांव 5-6 years असताना 5-6 वर्स असताना मागीर अन्नालोट चेस खेळचे आशिल्ले. सो अन्नान इंटरेस्ट पळोवन मागीर उगूर क्लासाक गेल्ले कॉम्पिटिशन चमकलीची. सो माय फर्स्ट टुर्नामेंट हांव खेळलें नॅशनल लेवल ते अंडर 7 सो वेन आय वॉज 7 years हांव तातून खेळत आशिल्ली. सो कंटिन्यू जाता जाल्लें इवन आज ताई हांव टुर्नामेंट्स खेळता मागीर वेरियस कॉम्पिटिशन्स फिडे जावो नॅशनल लेवल मागीर स्कूल गेम्स पुरा काही हांव पार्टिसिपेट करून प्राइज हांवें म्हणला. सो अशी सान असतानाची अशी बैसून खेळू स्टार्ट केलेले का जे हांगा पावले म्हळ्यार कोणें खेळटलोच का जनरली हांग तू चल्ले चड असताची तशी आसता मेजॉरिटी चल्ले आसतो व्हेरी रेअर आतां उगूर उगूर चल्ली तसाची. बट इनिशियली आमी खेळतना आय थिंक कोड्याला असताना हांव हांगा तरी म्हाका फुल अटेन्शन मेळ्ळेली ते म्हळ्यार हांव मात चल्ली आशिल्ली. सो हार्डली मिगिलोट आनी एक 3-4 जण आशिल्लीची. सो ताजे निमित्त आमकां मस्त फेम मेळ्ळा पुरा. आतां मस्त जण आयलेच वय बट आमी खेळच्या टायमा आमी मात्र आशिल्लीची पुरा हांगा कोड्याला दुखून रिप्रेझेंटेटिव्स. सो एज अ चेस प्लेयर लायफान तू कितले हेल्प जाता ते म्हळ्यार स्ट्रॅटेजी मस्त प्लॅन करू कळटा. सो ते कसले एक एक्चुअली म्हाका हांतू रिसर्च करता आशिल्लो हांव इन केस PhD करच म्हण जाल्यार हांव हांतू करया म्हण आशिल्ली. बिकॉज मिगेल लायफान तसना इट्स ओनली चेस अँड सायकोलॉजी हे दोन्ही इज लायक व्हेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन एक्चुअली. सो ताजे निमित्त इट्स मोर लायक आमी चेसांत कशी पळय नेक्स्ट मूव थिंक करता आसताची. सो लायफान ते पळय एवरी टायम हे जाल्यार इश्ट जाता इश्ट जाल्यार तशें पूण एवरी टायम आमी चेसा निमित्तच पळ म्हाका आय थिंक ताजे निमित्ताची. पंचमीन मास्टर्स इन सायकोलॉजी केलेलें आसा आनी लायक मार्क्सान ती पास जालेली आसा. तशी म्हाका दिसता खंय चेस निमतीची सायकोलॉजी व्हेरी इंटरेस्ट आयली ताजी कशी स्टोरी म्हळ्यार सायकोलॉजी म्हळ्यार मिगेल अन्ना फर्स्ट नाका आशिल्लें म्हळ्यार ते फर्स्ट हांव बॅचलर्स करता जाल्यार ते आर्ट्स सब्जेक्ट हांगा ते सायन्स म्हूण ना आशिल्लें इट वॉज आर्ट्स ओनली. आणि PCMB कोर न्हू म्हाका मेडिकल सीट मेळटाना हांव म्हळ्यार मेडिकल केल्यार मिगेल अनेक ड्रीम जायना मिगेल बिझनेस ड्रीम जायना मेडिकल फिल्डारी वत म्हूण सांगून हांव एनी ऑल्टरनेटिव्ह सोदिता आशिल्लें. सो तातूंत म्हाका कळ्ळें ओके देर इज समथींग कॉल्ड सायकोलॉजी जायत हांव सायकोलॉजी जॉइन जाता मागीर सेम ना तशी म्हूण लेखलें. मागीर कळलें तें डॉक्टर जाल्यार विंगड तूं मेडिसीन दिवया हांगा मेडिसीन दिवचें ना. बट मिगेल पर्सनल इंटरेस्ट कसं म्हळ्यार म्हाका मेडिसीन इश्ट ना. सो मेडिसीन दिवची न्ही तशी सायकोलॉजी थेरपी थ्रू वारी समजावचे इश्ट म्हणून हांव सायकोलॉजी घेतलें. हांव वॉज कम्प्लिटली अगेन्स्ट ना तूं कसं PCMB कोण आर्ट्स घेवचे पुरो म्हूण सांगून. बट म्हाका कोर्सा व्हेरी इंटरेस्ट आशिल्लो बिकॉज अगेन चेसा निमित्त पळ सायकोलॉजी इट्स व्हेरी मच रिलेटेड. सो सायकोलॉजी घेतलें 3 वर्स कशी जाल्ले बट ना वग्गी MSc कर इथं सायन्स कन्वर्ट करया म्हणून डायरेक्ट हांव MSc सायन्स केलें मास्टर्स केलें. तांतू 2 वर्स वापस सायकोलॉजी जावन
like very good experience with internship. Actually internship pura mi kar ka masters avattana title interested mala bachelors every holidays astana ma'am amgil first holidays so every holidays have internship ingad kade internship kella Mysore ant kella pura kade ochunu सो तुका तितले इंटरेस्ट सो आता मन शापळेल कुले कळत की कसं आहे म्हणून ऍक्च्युली तेच पुरा जणांना फर्स्ट सांग तशीच सायकोलॉजी म्हळ्यार कॅन यू रीड माय माइंड म्हणून सांग ऍक्च्युली ते सायकोलॉजी इट्स वन मिसकन्सेप्शन पुरा जणांना लेक्चर रीड माय माइंड म्हळ्यारी आता तुगिलोट बयसुनो तुगिलोट उल्लोक तुगिल बिहेवियर तुगिल पर्सनालिटी ते पूरा एनालाइज कोर्नु आई विल बी एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट यू कैन डू नॉट ऑलवेज बट आई कैन टेल मग थोडे कळू पुरो बट रीड युअर माइंड तू आता कसं लेखतस म्हणून मग ते सांगूच आहे ना सो तुगील कॅरेक्टर पर्सनॅलिटी थ्रू दॅट मग तुगील बघे सांगू जाऊच्या पुरो सायकोलॉजी म्हणत आहे ओके सो तशी जाल्यार मागीर मुखारसून तू आता बिझनेस कोरका म्हणल्यार सो असं लायक विंगड क्षेत्रांत आशिल्ले इंटरेस्ट तू ते बिझनेस कोरका म्हण आशिल्ले जाल्यार MBA कोरयत आशिल्ले बट सायकोलॉजीन इंटरेस्ट आशिल्ले अपास बिझनेस अपाय दवरतना कशी येस टोटली हे पूरा जನ निमगुचे क्वेश्चन सो थिंक कसं म्हळारी सायकोलॉजी मिगील इंटरेस्टेड सब्जेक्ट सो आता कसं जात म्हळारी आता ते ऍज अ बिझनेस घेवचा जायना बिकॉज हांव एक जना लाईफ ते सायकोलॉजी इज अगेन हांव कसं केल्यार इवे आय कांट टेक इट इन अ बिझनेस वे आय कॅन मागीर पॅशन आसा पुरो हांव हेल्प करयत तांकां कशी करयत बट ऍज अ बिझनेस म्हाका ते घेवचें जायना येता म्हळ्यार म्हाका बिझनेसान तूं इट इज अबाउट बाय अँड सेल फॉर मी तशी अँड मनी इज इन्वॉल्व हांग तूं म्हाका मनी गेम खेळची नाका कशें सायकोलॉजी वोट सो बट हांग देखून म्हाका काय बॅकग्राऊंड बिझनेस बॅकग्राऊंड ना वेदर इट इज इन एज्युकेशन वायज ऑर एनी अदर फिल्डांत म्हाका बिझनेस बॅकग्राऊंड ना बट कशी हांव सान देखून 4th स्टँडर्ड देखून आसपळा स्मॉल ज्वेलरीज पळा सण ज्वेलरी कोण विकचे कसं म्हणल्यार ते कोण विकचे आशिल्ले सो बट आनंद फर्स्ट म्हाका सोणी तूं शिकून तुका जॉईन जावं एज अ टिपिकल पेरेंट माइंडसेट त्यांनी तशीची ऑब्वियसली तेची करतात सो तशी बट हांव एवरी टाइम त्यावे करत आशिल्ले ताचे बिझनेसय करत आशिल्ले स्मॉल एनीथिंग एकेडमिक्स लायक आशिल्ले एकेडमिक्स लायक आशिल्ले सो एंड एवरी टाइम हांव थिंक करच पॅटर्न तशें आशिल्लें बिझनेसारी थिंक करचें आशिल्लें सो होटलार वच जावो खंय चमकले रे वय ओके ह्या इतले दिला इतलें मेळटा सो खंय ह्या बेस्ट प्राइस मेळटा ह्या हांव विकल्यार कितलें मेळटा सो सान दोकून आसपळा हांव आनी केल्यार लायक इफ आई गो एनीवेर हांव आनी शिकल्यार वर्कआउट जातवे हाका सो हांव पुरा जनाल बघे तेच थिंक करचें आशिल्लें ओके हाका इतले प्राइस दिला इतले म्हूण सांग सो सेल्फ टॉट एंड माय डॅड अन्ना फुल ऑन लायक आता हांव कसं आसपळा पुरा कंप्लिटली इन्फ्लुएन्स्ड म्हण येता आनी कसं जावचें जायन पळता हांव जाता तशी सो त्या जाल्यार मागीर मुखारसून तुमी एक प्लांट सिस्टर्स म्हळ्यार एक झाडाचे ते कसं नर्सरी गार्डन ते खंय दुखून त्या आयडिया येईल म्हळ्यार ऍक्च्युली त्या हांव एक्सपेक्ट करया इन केस ऑफ चेस पुरा जाल्यार तक कंप्लीट फील्ड आशिल्लें सायकोलॉजी फील्ड बट गार्डन स्टोरा झिरो ऍक्च्युली म्हाका लॉकडाऊन फुडें हांव झाड समेत पळयनी आशिल्लें म्हळ्यार मिगेल अम्मा मम्मा पुरो जन आशिल्ले आय वॉज नॉट इन टू गार्डन म्हळ्यार म्हाका टायम मेळ्ळी गार्डन पळोवच्या एक होम गार्डन होम गार्डन त्या समेत पळयन पुरो मेल्लें लॉकडाऊना फुडें सो लॉकडाऊन जातना तदन म्हाका आमकां भायर वचना कसं हे गार्डन एक चुरयना पुरो म्हण सांग उगूर एक झाड हाडलें तें झाड म्हाका वाडतनच पडटा जे खुशी विंगड सो अनेक झाड हाडलें कलेक्शन करया म्हूण जाल्लें मागीर मिगेल फ्रेंड पवित्र म्हूण एकली आसा ती वय तंतू आशिल्ली गार्डनिंग पुरा करून सो आमी ताजे बगी डिस्कस करून मस्त झाड हाडलें आनी म्हाका केन्ना होम डेकोरा क्रेज आशिल्लो चंद होम डेकोर आयटम्स सो तसल हाडूच आमकां सो लॉकडाऊन ते रिलीज टाइम तदन हांव वचून खंय जवरे दुखून झाड हाडचें आशिल्लें आनी त्या पुरो करून इनफॅक्ट एक पाटी हांव पत्तूर समेत दूध दिवन घेवन आयली नॉर्मल पत्तूर आसले पेबल्स त्या समेत हांव 11 kg 1000 गी दिवन हाडला तदन पेरेंट्स कळले ही गेल्ली हाची लॉकडाऊन सो तशी मागीर ते पुरा करतना झाडा पुरा कितला 500 पुरा दिवन एक झाड हाडचें आशिल्लें सो तदन अम्मान म्हणली आमगेल मम्मा माते आशिल्लें तशी अशी पुरा म्हूण सांग
बट मग त्या इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा मला लॉकडाऊन कसले करू ना मला आमकां भायर वचना सो हांव लेकले ब्रिंगिंग नेचर होम आमकां भायर वचचा जायनातलें नेचर भितर हाडया म्हणून सांगून त्या कॉन्सेप्ट केलें बट तदन बिझनेस कॉन्सेप्ट कसले ना आशिल्ले आ विशय मी गेले इंस्टाग्रामा घालतशिल्ले एकलेकलेन निंबूच्या स्टार्ट केले डू यू सेल इट पुरा म्हणून सांग तदन हांव सांगलें ना म्हळ्यार म्हाका ऑलरेडी एक आशिल्लें हांव इश्टाच हांव कसले पळय बिझनेस करना सायकोलॉजी जावं कसले जावं बिझनेस करना म्हणून आशिल्लें हांव बट मागीर ते इन अ डिफरंट वे निमगेल त्यांनी वाय डोंट यू सेल दिस इवन वी वॉन्टेड पुरा म्हणून ओके तदन हांव लेकला तुमकां जाय जाल्यार हांव दिता म्हणून सांगून फर्स्ट दिवचें आशिल्लें मागीर ते कितले वेळ म्हणा फ्री दिवचे मागीर ते ओके स्लोली बिझनेस स्टार्ट केले त्या घरान तूं बिझनेस केलेले आणि कस्टमर्सान घरा येवचे ते समजायना म्हळ्यार कस्टमरान घरा येवचे हे आमगे स्टोर सेटअप नाही ना तो पळय बेड्डा मुळा पुरा मिगेले झाड मागीर पॉट पुरा दवर ते समजायना म्हणून सांगून आम्हाला सांगले की फुल क्लीन कोण वचका नातल्यार हांव तुका वाळटी करता म्हणून हे तुगेले झाड पुरा म्हाका हांगा जायना म्हणून सांगून मागीर स्टोर आ साइड कोण आनुय पळा तू मास्टर्स इन सायकोलॉजी कोण चेट्टी विकचे म्हणून झाडे नाही चेट्टी त्या नंतुरा विकता तू कसं लेक तशी पुरा म्हणून सांग मागीर ताका एक लायक नाव हाडया पुरा म्हणून सांगून स्टोर सेटअप केलं गार्डन स्टोर आशिल्ले तुगेलो टाजूट आंतू प्लांट सिस्टर्स वय सो प्लांट सिस्टर्स म्हणून स्टार्ट केलं कसं म्हळ्यार आता इंग्लिशान ते पन म्हणता सो एक वर्डान तो तुका 2-3 मिनिंग्स असता पुरा म्हणून सांग सो तंतू प्लांट सिस्टर म्हळ्यार प्लांट अँड सिस्टर्स आणि प्लांट सो तू पुढे कला दुखून पडला ब्रिंगिंग नेचर इन टू होम तशी केला अनेक वर्डान तू प्लांट आणि सिस्टर्स हा म्हणे मिगेल बहिणीन सूर केलं सो प्लांट सिस्टर्स म्हणून सांगून एक नाव केलं सो टॅग लाईन ब्रिंगिंग नेचर इंटू होम इथं म्हणून ancestors तशी स्पेलिंग आहे तशीच आता करंटली तुमगे लागे एक स्टोर खंय असता त्या मण्णगुड्डान तो पोलार बेर आईस्क्रीम पार्लर ताजे वयर सेकंड फ्लोर अँड आता टेरेस अंतय आसा फुल आणि ग्राउंड फ्लोर अंतय आसा सो ते कशी पुराय तुम्ही विकताची आता बिझनेस कशी स्केल अप जाला वय तंत आमगे लायक आता प्लांट्स मात नाही इंडोर प्लांट्स मात नाही मागीर प्लांटर्स होम डेकोर आम्ही कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पडा म्हळ्यार ऑफिस मागीर बुटीक्स कोणाकय जावं सो एनीबडी हू वॉन्ट्स टू गिव्ह प्लांट एज अ गिफ्ट पण आम्ही ते प्रमोट करता ग्रीन गिफ्टिंग म्हणून सांगू न्हू तसल आम्ही प्लांटर्स गिफ्ट करताचे मागीर ब्लूम म्हणून कॉन्सेप्ट आसा वेर आम्ही फ्रेश फ्लावर्स दिवचे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता नॅचरल सूर केलेला बट मस्त जनाक बिझी आशिल जेन्ना हँडल करू जायना म्हणून सांगून उगोर थोडेची 20% ऑफ इट वी हॅव आर्टिफिशियल ऑल्सो नाव सो तसं आर्टिफिशियल म्हळ्यार आता क्लोज्ड एरिया पुरा असताना यू हॅव टू कीप आर्टिफिशियल इन्स्टेड ऑफ किलिंग द नॅचरल तशी ते मेंटेनन्स कशी असता म्हळ्यार आता कोणाय ते सूर करता जाल्यार किती कष्ट आसा सो त्या धैर्यार हांव पळय मेगे लागी वय अंगड जालात मस्त कॉम्पिटिशन पुरा आयला बट ह्या पूर जनान करचे काम नाही इथं म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट वाईज पूरा जनान कर येत बट मोग कोणा ताजे वैरी मोग असताना मात ते दिवेत सो नातला झाड वंचना डेफिनेटली सो कोणा झाडा वैर इंटरेस्ट असा मोग असा ते म्हळ्यार झाड इमिडिएटली तू कितले दूर दिवन हाडल्यार पल्ली इतलो होड जायना ताका उदक घेवन केअर घेवन जाल्यार ताजे पेसारी त्या होड जावचेना एनीबडी कांट डू दिस तशी ताजे निमित्त I am sustaining. At least 3-4 years constantly have a garkad migil घर मला जंगल सो फुल रान बाहेर दखून सूर जाता तू येता ना कळता इगेल घर म्हणून सांग तितलं पडा चड्डा वेर तितलं ओनली फ्लोरल फ्लावर्स मात्र की या व्हेजिटेबल्स ना ओनली फ्लावर्स माता म्हळ्यार आम्ही पर्टिक्युलरली इंडोर प्लांट्स तांतू फ्लावरिंग ना इथं म्हळ्यार फ्लावरिंग वापस ताका सनलाइट जाय उदक जाय पुरा आम्ही ऑर्नमेंटल पळय घरा भितरी चंदाय हाडूक तसंच युजली फ्लावरिंग प्लांट पुरा घरा दवरल्यार ते मरता भितर दवर सो ताजे बदला विंगड झाड असता सो तसल झाड आता आम्ही हेल्पर्स असाच बाय इनिशियली स्टार्ट करताना एकली ना केलेलं मागीर मला मिगील बायणी माझी शिकता आशिल्ली पुरा सो ती आयली मागीर रानम आयलीची आज्ज आयलो मागीर स्टोर सेटअप करता आम्ही कामा दवरले एकले दवरलीची
मागीर ताजे तर आनी 2 जण ऍड जालीची तितले जाताना आमी हे गार्डन सेटअप पुरा करू वचचे आशिल्ले बाल्कनी सेटअप लँडस्केपिंग पुरा ते आमी करचे काम नाही सो ताका आमी लेबर दवरका जाल्यार तांकां तापयलें ताजी कॉस्टिंग त्या परे कशी मॅनेज केली हांव एक सांगू विचारली का म्हळ्यार तिने मस्त सान प्रेयर सुरू केला 18 इयर्स जारी या एक स्टार्ट केलं सो ताका एक धैर्य जावका मस्त त्यावेळी प्लस बिझनेस बॅकग्राऊंड ना केलं सायकोलॉजी एक करेक्ट सो वन मोर थिंग कसं म्हणा म्हाका केन्नाय बिझनेस करता आशिल्लो सो फर्स्ट थिंग कसं म्हणा विल सो तुगेले कसं नसल्यार तू डेफिनेटली करता त्या विल पॉवर असल्यारच ना डेफिनेटली करता सो म्हाका सेल्फ कॉन्फिडन्स 100% तर म्हळ्यार विंगड तू म्हाका कसले कर म्हळ्यार हांव करूं वचना कसं जावका कसं करूं जत्ता आणि जावकाची म्हळ्यार डेफिनेटली तू करता कोणे करता हांव मात नाही कोणे करीत सो हांव कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार लॉकडावन जेवो ताजे पोट जेवो पोट म्हळ्यार क्लास काडचो आशिल्लो ताजे दुड्ड मेळ्ळ्यार हांव ताजे ड्रेस घेत आशिल्ली त्या पुरा करता आशिल्लें आतां म्हाका कळ्ळें म्हाका बिझनेस घालका म्हणून स्टार्टिंग हांव म्हाका सांगला काय नाका तू कामाव असं म्हणतात सो स्टार्टिंग हांव घालकची दुड्ड म्हणून इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट करतना हांव कसं करचें आशिल्लें म्हणून हांव क्लास काडलेलो दुड्ड पुरा आशिल्लो त्या मागीर विंगड सायकोलॉजी हांव कावन्सिलिंग करता ताजे त्या पुरा स्मॉल अमाउंट वोट करून हांव इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट केलें त्या लायक वर्कआउट जालें मागीर अन्नाल सपोर्ट तर जालें सो फर्स्ट अन्नाल कॉन्फिडन्स हांव विन जाली म्हळ्यार म्हाका हें करूं जत्ता म्हाका हें करपाचें म्हणून म्हळ्यार अन्नाल लेखली एक वर्सी जावक म्हणून खेळता नेक्स्ट वर्स विसर थिक्का पुरा म्हणून सांगून लेखलें बट घरान तितलं फोकस जावन हांव एक्चुअली तितलो बिझनेस केलो पुरा मागीर अन्नाक इंटरेस्ट आयले ओ हे चेट्टी नाही हे एक्चुअली प्लांटर म्हणून सांगून सो सेम कंच चट्टी कांदा आपयली पडले त्या चट्टीक प्लांटर म्हणलें उगूर अम्मा नाही पडाव जड्डा उद्दा घालू स्टार्ट केले तर म्हणून हांव बिझी आशिल्ली सो अम्मान जड्डा पुरा उद्दा घालू सपोर्ट आणि आज्जे सुपर पॅकिंग करता सो काही दिल्लीक पुरा एक्चुअली आमी हाडोचे थंय दुखून यूपी दिल्ली बट आमकां ऑर्डर मेळची थंय दुखूनची सो मार्केट इज बिग तशी आज्यान पॅकिंग करचे हांव आनी अस्मितान पुरा रेडी करून दवरचे ते पुरा जत्त आशिल्लें सो तशी स्मॉल अमाउंट देखून सुरू जाताना आमी आतां सेटअप स्टोर सेटअप करता म्हणटा आमगेले आशिल्ले ते इनिशियली आमी कसले लोन काडणी देर इज नथिंग प्युअरली पळा आमी कसं वोट केलें तशी आणि आने आशिल्लो अन्नाने चिके हेल्प केलें सो इट वॉज पॉसिबल सो आतां शेके वेळारी कशी एक्चुअली शेके वेळा कंपॅरेटिव्हली 12 महिन्यान तो हे 2 महिनो कष्ट एक्चुअली मार्च एप्रिल आणि कोड्याला तो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट स्पेशल स्टडी केला की तेची आता वॉटर डिस्पेन्सर्स पुरा म्हणून मेळटा ओके सो आता परफ्यूम येता जिमांत पुरा एक जर घालता पडटा ताजे बदला उदक येवची तशी सो दॅट विल कीप युअर रूम पळय अशी उदक कूल अशी असता ह्युमिडिटिंग असता सो तसल पुरा दवर येता मागीर अगेन एक पट्टी घालचे बदला 2 पट्टी घालता आता इंडोर प्लांट्स पुरा एटलीस्ट वन्स ऑर ट्वाइस अ वीक घालका सो ताजे बदला एक 2 पट्टी एक्स्ट्रा घालता चिके चड असता आणि ताजे पळ वापस ताका पळयता असका येता म्हळ्यार नातल्यार तातयची मरता ड्राय जावन सुकून मरता आणि कसं म्हळ्यार चड उदक घाल्यार प्रॉब्लेम आहा सो आमता चिके एक्स्ट्रा केअर घेवप कोण घेताची तांकां तुमी पुरा माहिती दिताची आता इनिशियली कसं म्हळ्यार म्हाका मोग चड आशिल्लें बिझनेसा पिशी आसना सो कस्टमरान पक्कन येवन सांगल्यार मिगेल झाड मेळ्ळें हांव अनेक झाड दिता आशिल्लें तातूंत म्हाका कळ्ळें ह्या नर्सरीन समेत म्हाका कोणें करनी हांव इथे अशी करतास म्हणून मागीर हांव लेखलें आमगेल मिस्टेक आशिल्ली त्या तांगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी घेतरी एक्चुअली त्या तांगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी पळोवच्याक तांणी आमकां येवन सांगू जायना मागीर तांकां आमी एक पीडीएफ केल्ले आमगेले प्लांट केअर टिप्स मागीर आमी इंस्टाग्रामांत रील्स पुरा घालूंक स्टार्ट केले कशी पळोवच ताका म्हणून एक पटी टाइम मेळटा आमी एक झाडा बगे आमी रील्स कोण घालताची केअर पुरा कशी करचे म्हणून सांगा सो प्लांट्सात जाल्ले तशीची 64 स्क्वेअर्स म्हणून ते खंय कोण थॉट आयले 64 स्क्वेअर्स एक्चुअली हांव चेस खेळतना अन्नान म्हाका सांगा आसता आय थिंक
एक 10 वर्स अशा पोरगी म्हण ताजा 10 वर्स की ताज पुढे नान म्हाका एक चेस शिकतना नान अकॅडमी घालका म्हणले क्लास सो नान ते म्हाका एक पेपरार बरो न्हू तू एक 64 स्क्वेअर्स म्हण अकॅडमी घाल न्हू तू देवल हाता दवरल ते आनी काय असते सो ते देवल हाता दवरल 64 स्क्वेअर्स म्हण अकॅडमी कर का चेसाचे म्हण सांग सो तदन हांव तितले लेखनी आनी ताजे बघी लेखले ना आ चेस ते म्हणून म्हाका इश्ट म्हण हांव खेळतशिली विंजतोस म्हण खेळतशिली अशी क्लास पुरा घालका म्हण लेखनी ह्यात आय थिंक अगेन लॉकडाऊन आ टाइम कशें जालें म्हळ्यार हांव क्लासीस दितशिली सो मिगेल फ्रेंड्स पुरा आमकां चेस गोतसलो आमी वय क्लास दिवेत आशिल्ले पुरो बट तन एक्चुअली ड्रॉइंगान तू म्युजिकान पुरा एक्चुअली दे वर व्हेरी गुड बुदून तशिली सो तांकां हांव कशें करचें आशिल्लें म्हळ्यार मिगेल स्टुडंट्स पळय तांगेल फ्रेंड्स ड्रॉइंग शिकता जाल्यार हांव तशी कोचेस कोन्न दित तशिली सो तदन म्हाका कळ्ळें ओके why don't I start this only 64 squares म्हळ्यार 64 डिफरंट विद्येच पळा तशे क्लास कर कसं जाऊ का तुम्ही चूज करायची चूज युअर बेस्ट स्क्वेअर म्हणून सांगो नो एव्हरी स्क्वेअर इज वन स्किल अँड यू कॅन चूज युअर्स म्हणून सांगो नो नातल्यार पळय फोर्स करताचे आता हांव सान आसतना म्हाका डान्सा घाल स्विमिंगा घाल पुरा काही घाला लिटरली एव्हरीथिंग सो पूरा शिक्का वय बट एट अ पॉइंट तुम्ही कंचांत मास्टर करका पडे तंतू तुम्ही फोकस केला मात नातल्यार तुमगे फोकस पूरा डिवाइड जाता सो ताचे निमित्त इट्स बेटर तुम्ही कंचे स्किलान तो इंटरेस्ट असतो म्हणून सांग ताजे वयर तुम्ही मागीर फोकस करी येता म्हणून सांग सो आता 64 स्क्वेअर्स आणि विंगड टीचर्स येवन शिकयताची तू लर्निंग सेंटर हांव शिकयत आशिल्लें फुडें आता चिक्के म्हाका टाइम प्लांट सिस्टर्स 64 स्क्वेअर्स म्हणून सांगो न्हू वन्स इन अ वायल हांव शिकयत हांगा टुर्नामेंट्स पजल तशे मेन इव्हेंट्स पुरा आसतना हांव आसता नातल्या युजुअल क्लास देर आर व्हेरी गुड कोचेस पुरा म्हणून सांगून तेन्ना सो दोन्ही मॅनेज करच्याक कितले स्ट्रगल्स नीड प्लस कितले दुड्डू कोर येत ते मस्त इम्पॉर्टंट एक्चुअली बट म्हाका हांव ते दुड्डू करचे पार्ट हांव एक्चुअली थिंक करनी ते म्हळ्यार मिगेल एक एम कसं मिगेल बिल्डिंग एक्चुअली रेंटेड बिल्डिंग सो मिगेल एम करेंटली कसं म्हळ्यार म्हाका रेंट दिवचे जावका आनी म्हाका कोण पुरा कामां आसा तांकां 4 जणां सॅलरी दिवचे जावका तितले जावन वापस स्टॉक हाडोवंक खाता इतले पुरा निमगोच कष्ट बट इतले जाल्यार आय एम सस्टेनिंग तितले जावन म्हाका मिगेल नेक्स्ट प्लॅन कसो आसपडा सो स्टार्ट करतना प्लॅन सिस्टर करतने तू आतां निमगेल पळय इन्व्हेस्टमेंट कशी म्हणून सांगून इन्व्हेस्टमेंट वॉज व्हेरी सिंपल येता म्हणल्यार हांव एक स्टँड दवरलेलो कोण पुरा ओपनिंग डे आयिल्लो आसा न्हू तांकां एक टेन्शन तुका भाडी कशी भरता तू म्हूण सांगून सो तांणी येवन म्हाका आयडिया दिवची आशिल्ली तू वॅनिटी बॅग वीक लिपस्टिक वीक म्हूण सांगून म्हळ्यार तांकां टेन्शन एक स्टँड दवरून ही कशी करता म्हूण सांग आतां आमी 3 फ्लोर फुल कवर केला सो इट इज ऑल ग्रोथ आता म्हाका प्रॉफिट मेळ म्हणून हांव कसले म्हाका जाय आशिल्ले कसले हांव घेनी प्रॉफिट आवडटो हांव कसं गळत पडा हांव त्या घालचे आशिल्लें सो ते पुरो वट्ट करून ग्रो करताच करीत तितले जाता नेक्स्ट कसं करचें इट्स ओनली अबाउट बिझनेस सो हांव ताजे प्रॉफिट दुड्ड करचे कशी ताजे बघ थिंक करनी वेदर इट इज 64 स्क्वेअर्स जाल्यार स्टुडंट्स कसं जाय तांकां गेम्स हाडले तांकां कसं कबड तसले पुरा प्राइज तसले जाल्ले सो कंचाचे दुड्ड हांव वापस काडणी प्रॉफिट काडणी एके अर्निंग काडणी मिगील अर्निंग समेत हांव बिझनेसाक दिल्ले सो लर्निंग म्हळ्यार सायकोलॉजी क्लासेस हांव लेक्चरर जावन शिकयत आशिल्ली ताजे कसं पुरा हांव काम करत आशिल्लें हांव सायमल्टेनियसली मिगेल कामाय करत आशिल्लें बिझनेसांक दवर न्हू हांव सायमल्टेनियसली हिपी फुरे स्कूला वता आशिल्ली मागीर श्रीदेवी वता आशिल्ली भारत अकॅडमी कॅनरा पुरा कडेन क्लासेस हांव वता आशिल्ली सो बरी एक थिंग कसं टाइम मॅनेजमेंट मातशें कश्ट येता आशिल्लें बट इन दी एंड इट वॉज वर्किंग आउट वेल ते म्हळ्यार हांव 5 मिनिट लेट आसा पुरता जागेक बट हांव 10 मिनिट एक्स्ट्रा काडून विथ क्वालिटी कॉम्पन्सेट 100% करता इट्स ओनली
चिके टाइम मॅनेजमेंट तकड जायना बिकॉज इतलं काम करचे इम्पॉसिबल गतसा बट हांव इतलं बाडी बर कचिची भाड्याचे एक मानसिक टेन्शन कशी म्हळ्यार हांव सूर केलेलं आनी विंगड जनाक निमगोच्या काय आनी लोन म्हळ्यार म्हाका हांव फर्स्टाक भिवून दवरला सो हांव केन्ना काही घेनात सो एक एक पाटी लोन इज गुड म्हणटाची वय बट तेचे हा बट इतलं प्रेशर मध्ये म्हाका त्यावेळी प्रेशर असतं मागीर त्याच्या बदला स्मूथली रन जाता स्मूथली जाता म्हणून सांगो न्हू मे बी फॉर बिगर प्लॅन्साक वी माइट नीड बिगर इन्व्हेस्टमेंट तदन आमी थिंक करूं सो करंट स्टेटस इट्स फाइन इट्स ग्रोइंग बट स्लो ग्रोथ चिके स्लो असता आता लोन घेतल्यार इट्स इजियर तू लोन घेतल्यार बिगर बट मग तितले 100% येत की वापस एक्स्ट्रा प्रेशर असता त्यापुरा नाक म्हणू इट्स ओके ओल्ड पुढे जन वार किश करतशील 1 by 1 स्टेप घेऊन त्याशिवाय बेबी स्टेप्स केल्यार होड नाही तितलं काय प्रेशर ना म्हणून सांगू सो हे दोन क्षेत्र की आणि मुखार खंयचे पाय दवरचे आसा बट करंटली हांव हांतूच पळा सो मास्टर जातरी सायकोलॉजी डॉक्टर PhD कर का म्हणून आशिल्ले बट प्राय चिकेची मला वर्ल्डके प्राय फर्स्ट उलोवचा स्टार्ट केला सो त्यांनी ताचे बघे उलयताची सो PhD केला तांकां वापस बहीण जाता आणि 4 वर्षी काही वता म्हणून सांगून म्हळ्यार काही वच्चे ना बट 4 वर्ष मेगेल प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार खंयच्यान असतं पण ताका फुल 100% असता सो ते शशील देखून हांगा चिके प्रॉब्लेम आतां नाका गी म्हणून एक PhD म्हणून सांगून तशें मागीर पुरे तुगे फोकस आनी काम पळोवन तुका लायक सपोर्ट मेळटा एक फावटी स्टार्ट करता स्वल्प ओके सो मास्टर्स सायकोलॉजी तर कसा स्कोप आसा ते म्हळ्यार मस्त रेअरली कोणी करची स्कोप कसो खंयची कंपनीन काम मेळटा कंपनींत म्हळ्यार तुका पळय HR जावन आतां पण आमी शिकता न्हय 60 जन आशिल्ली क्लासान 60 स्टुडंट्स तो हार्डली 5 to 6 ऑफ देम आर सायकोलॉजिस्ट मागीर पुरा जन कितले एक 10-20 जना वर्ल्डीक जाल्ले मागीर आनी एक 10 जन फील्ड चेंज केल्ले मागीर आनी 5 जन तांगेली ओन बिझनेस आसना अनमल बिझनेस फॅमिली बिझनेस आमकलीची मागीर एक 5 अगेन अनदर 5 पीपल त्यांनी HR पुरा जावन तशी पडा सायकोलॉजी रिलेटेड आची बट HR जावन तशी कामाची आमकली आनी काही थोडे जन सायकोलॉजी करता ऍज अ लेक्चरर करताची लेक्चरिंग असता फर्दर स्टडीज PhD करू वताचे की MPhil तांतुकांचे हायर डिग्री वताची नातलरी इवन रिसर्च पडा रिसर्च आवचे त्या करियता अँड काउन्सिलर्स यू कॅन बिकम काउन्सिलर्स एज वेल वेदर तुका स्कूल काउन्सिलर्स खंयचे विंगड सेक्टर्स कंपनीन जाल्यार तुका कंपनीन तुका काउन्सिलर्स जावन येवचे सो ऑर्गनायझेशन ऑप्शन आसा एनी टाइम आसा 100% आसा बट म्हाका मिगले संत कर का म्हणून हा त्या सायकोलॉजी 64 स्क्वेअर्सान थाडला 64 स्क्वेअर्सान आमगेले एक ब्रेन जिम म्हणून आसा सो विच फोकसेस ऑन कॉन्सन्ट्रेशन मेमरी तसल पुरा आनी आमी आय थिंक लास्ट इयर आमी वोकेशनल क्वेश्चनर दिव्या म्हणून सांगो न्हू तसं एक क्वेश्चनर दिवन आमी तांगेले इंटरेस्ट पडला खंयच्यान इंटरेस्ट आसा म्हणून सांगून त्या वेळी एक एप्लाय करया म्हणून आशिल्लीची सो ताजी व्हॅलिडिटी आमी चेक करता म्हळ्यार इशी कर येता बट ताजी व्हॅलिडिटी चेक करून आमकां ते रेजिस्ट्रेशन म्हणटा त्याचे देन इट्स व्हेरी हेल्पफुल आनी लायक म्हणून सांगून ताजे वेळार आमी पिक्चर्स आणि हाडलेले असतात फोटोज पळोवया चेस आणि अवॉर्ड्स आणि मेळलेले ओके सो दिस इज प्लॅन सिस्टर्स न्हू बाय प्लॅन सिस्टर बाय हाव मिगेल ओन मॉडेल हाव मिगेल प्रमोशन हाव ओनर हाव ड्रायव्हर पुरे यस सो इतले अवॉर्ड्स तुका मेळला न्हू सो हायेस्ट लेवल खंयची खेळलेले चेसान तू इंडियान तू जाल्यार इंटरनॅशनल लेवल म्हाका एक इंडिया रिप्रेझेंट करका म्हणून आसा एब्रॉडान तू बट एब्रॉडा वच्चा काही वर्ल्डीक जावका म्हणून तेच फूड वर्ल्डीक एक मेन दवरला सो एक इंडिया रिप्रेझेंट करका म्हणून एक आसा पुरा फूड आशिल्ला आजची डिस्कंटिन्यू जाल्ला या रिसेंटली मेळ्ळें आतां रिसेंटली एक 3-4 महिने देखून खेळया म्हणून सूर केल्ले सो मंथली एक टूर्नामेंट हांव खंय जेवरे खेळू वचका म्हणून नाही खर्च विंगड
हांव केल्लो टायमा हांव खेळूं जायना सो म्हाका खेळका आमी अपडेटेड आसता खंयचेय फिल्डा जाल्यार आमी अपडेट असकाची आता प्लांट जेव्हा हा ताजे अपडेटेड असकाची कसं जाता आसा पुरा म्हणून वेदर इट इज चेस सायकोलॉजी खंयचे फील्ड आमकां ताजे अपडेटेड असका ओपनिंग डे वेरी स्पेशल डे अनेक वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट आता ग्रँड मास्टर टूर्नामेंट जालें बँगलोरान तो रिसेंट खेळलो वय हांव तेची सायकोलॉजी थ्रू पुरा जना वचून लायफ स्किल ट्रेनिंग तसल पुरा वय तसल पुरा स्कूल्स तो अँड फ्यू स्कूल्स आमी अशी फ्री एज्युकेशन जाय दितात फ्री चेस क्लासेस पुरा पण 64 स्क्वेअर्स आनी 32 स्क्वेअर्स आमी फॉर अंडर प्रिविलेज स्टुडंट्स म्हणून केलेले अँड 32 फॉर द प्रिविलेज्ड म्हणून सो तशी Okay, so Instagram has 3 different field. Teach free education through Rotary pura हाव चमकल्या. Yes. Okay, so एक मस्त आमका प्राऊड फील जाता एक इतले साने कसले अनुभव मस्त नातिले म्हणारी साना टाइमार मस्त अनुभव घेतला सो इतली पुराय मुखार येवन कसले एक दिसत की हांव ह्या एक चुकी केली हांव करूनच जशिल्या म्हणून तांचे एक आसकी नो रिग्रेट्स झिरो रिग्रेट्स तू तुक्क कसं जावका त्या मात्र केलेले सो नो रिग्रेट्स झिरो रिग्रेट्स ते म्हळ्यार हे जावच पूण म्हाका कितले 100 पटी आनंद वॉर्निंग दिला शुअर नव्हे बिझनेस इजी नाही एक पटी तर म्हाका शेवच्या ना ते पुरा म्हणला मागीर सांगू म्हाका डॉक्टर जावका आशिल्ले पुरा म्हणून सांगून हे पुरा ऑलरेडी वॉर्निंग दिल्लेची मागीर सांगू नाका फ्रेंड्स पुरा गंमत करतस हाव कर न्ही त्या पुरा सांगू नाका म्हणून सांगून सो आत कसं म्हण म्हाका जाय आशिल्ले जन्मात आय हॅव chosen my people so mak kona lot vachka bahar tangi lot avat bahar kedan jay tada not every day but a business hai so I have chosen my people I have chosen my career te pura I have chosen sakal tandital janna so ani hav aikatali ani tu psychology gotas psychology gotas so I'm very grateful मला मस्तन सांगतात सायकोलॉजी घेऊन तू कसले करतास बट तांक गोत ना ते सायकोलॉजी इज माय पॉवर म्हणून सांगून आता बिकॉज ऑफ दॅट आय कॅन सस्टेन बिकॉज ऑफ दॅट म्हाका गोतोच जर्नी उलयता अदरवाइज 2-3 फील्डान पाय दवरतना ताजी स्ट्रेस आसता त्या पुरा आसता सो बिकॉज ऑफ दॅट सायकोलॉजी इज मोर लायक माय बॅकबोन पण हांव कसं स्टेप काडता जाल्यार इट्स बिकॉज ऑफ चेस अँड सायकोलॉजी ह्या दोन लॉजिकच ना हांव लायफान तो घेतला सो त्या दोन्ही मागीर फिजिकली म्हगे न्हू अम्मा बायणी आजो तांणी पुरा फॅमिली जन आसताची सो फ्युचर प्लॅन्स कसले आसात सध्या वर्ल्डीक म्हळ्यार वर्ल्डीक इज अनस्टॉपेबल म्हळ्यार हांव आनम्मा केन्ना येस म्हणल पुराके सो ऑब्वियसली हांव ना म्हण बट तांणी मागीर अंडरस्टँडिंग जाल्लीच म्हळ्यार तांक प्रेशर घालताची म्हळ्यार विंगड जनान येवन कसले सांगला घालता बट तांकां कळटा हांव रायट ना फोकस करता आसा म्हणून बट बाय गॉड्स ग्रेस कसं जातं तेची जावच ना सो तशें आसल्यार सो मुखार व्हरूंक प्लॅन सिस्टर आसा बट आय एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस ट्रान्झिशन फेज पळा जत जाल्यार त्या जत्तर हांव हे करता म्हळ्यार मध्य वापस टक जावच नाका म्हणून सो रायट नाव गोईंग ऑन द सेम मागीर म्हाका विंगड प्लॅन्स आसता प्लॅन्स एस्ट्राचे 64 स्क्वेअर्स जावं सायकोलॉजी जावं खंयचेय जावं विंगड प्लॅन्स ऑफ एक्सपांडिंग आसा बट करंट it's not the age म्हळ्यार मॅरेज प्रेशर ते आसता सो म्हाका ते ट्रान्झिशन मध्ये येवच नाका म्हणून सांगून फर्स्ट ह्या जावन मागीर त्या करता आता एक नवेच कोणे हे असं एक बिझनेस स्टार्ट करका म्हणजे जाल्यार एक कसं एक तू एक करनी म्हळ्यार थॉट करणे आशिल्ले थिंक करणे आशिल्ले कोरका आशिल्ले म्हणून कसले दिशिल्लेस की नवे बिझनेस सेम बिझनेस कसले वय एक कसले कोणाक सांगची म्हणजे जाल्यार सेम बिझनेस करका जाल्यार आता दिसत की MBA केलेलं जाल्यार आय कुड डू बेटर म्हणून मेनी टाइम्स आताशी लेखला म्हणून हांव MBA स्टुडंट जाल्यार पुरा बसून उरले ते डिग्री करचे इज फॉर डिग्री ओनली आता सायकोलॉजीन ते पडा आता एक जणांना लेखो पुरी कसं सायकोलॉजी केला पुरा म्हणून सांगून बट दॅट्स वॉट तुका ताजे वेरी पॅशन इंटरेस्ट तुगे पुरा तू तांक दिल्ले आय थिंक मागीरचे देव पळयता आणि कॉस्ट टॅक्स हे त्या विषयात करेक्ट त्या विषय मात म्हाका कष्ट जाता सो
हांव तेची सांगू शमकलील सो कोणे करता जाल्यार तुमगेल अकाउंट्स आज पडा तान तेका मायनस पॉइंट म्हळ्यार कितलो ದುಡ್ಡು येता कितलो वता म्हाका ट्रॅक ना म्हळ्यार मत्तेंतस बट दॅट्स नॉट इनफ टू शो माय सीए ते पुरो जायना सो ताकाची कीप युअर अकाउंट्स क्लियर पळा तशी कसं म्हूण सांगो न्हू मागीर तुगेल टॅक्साचो आय डोंट हॅव दॅट नॉलेज ताजे बाकी म्हाका कसलेंय गोत नाय तर म्हळ्यार हांव कॉमर्स स्टुडंट केन्नाय नाही आशिल्ली हांव ऑलवेज अ सायन्स स्टुडंट आशिल्ली सो तशें न्हू आय एम ओनली बरी ट्रायल एंड एरर याकेला चूकी जाता याकेला चूकी जाता तशें सना प्रायर स्टार्ट केले निम देयर इज टाइम मागीर स्टार्ट करता तेचे सो आतां देयर इज टाइम मागीर सी मिगेल सीए आसा पाप तो कॉल करता आसता सो तो आसा मागीर मिगेल आनय आसा अन्न तेच फील्ड आसना सो आन आसा अस्मित मिगेल बहिणी ती कॉमर्स सो आ तिगेल वयर घालया म्हणून या पूरा खंड तिगेल वयर घालया तू काही कामा वचना हेची करया म्हणून सांगो न्हू सो तशी तिगेल धैर्यार हांव शिकू वचनी हे कॉमर्स पार्ट आसना हांव शिकू वचनी सो तू गांवार नातील वेळारी कशी मॅनेज जाता पुरे चेस टुर्नामेंटा पुरा वतना हांगा एकली मॅनेजर आसा मागीर एकली एम्प्लॉय ताका आसा एकली लेबर आसा सो मागीर ड्रायव्हर जाय जाल्यार तांणी वाय पळा तशी सेट केला कसं पुरा जाय म्हणून सांगो न्हू सो हांव वच्चे पूड सांगता तांकां कसं पुरा आसा म्हणून मागीर पक्कने ऑर्डर आयला इवन आय विल कीप कम्युनिकेटिंग सो हांव काही चमकल्यारी हांव तांकां हांगा आशिल्लें मंकयच ओन्ली फिजिकली ना तितलेची मागीर कॉन्स्टंटली हांव इंस्टाग्रामान तू प्रमोशन पुरा करता आसता सो हांव खंय आसल्यारी तांकां तितले डिफरन्स पडना सो फिजिकल अपियरन्स मात्र ऑर्डर डिलिव्हरी डिले एक्सपिरियन्स वायट कसले म्हळ्यार ताजी निमती जावचे पुढे हांव कसले करता ताका सो हांव एक्सपिरियन्स जालेलो आसा एक पाटी लास्ट मोमेंट हांव ऑर्डर घेतले सो त्या ऑर्डरांत मिगील मात्र न्हय विंगड जण इन्वॉल्वड आसाच तांणी घेनाच लास्ट मिनिटाच बट हांव ऑलरेडी हांगा ऑर्डर घेवन जाल्ले तांणी म्हाका खेळयले ना राव लास्ट मिनिटार दिवचे आमी ते दिवका म्हणून तांना म्हाका दिल्ले ना हांव कसले पूण ऐकून खंय दुखून वचून फुल जुगाड पुरा कोर न्हू त्या वापस तांकां मेळचे तायस पण थंय वचून रोवण हे ते अनप्रोफेशनल बट कसले पूण कोर न्हू तांकां ते वापस शिकली की अशी लास्ट मिनिट ऑर्डर्स घेवच्यानच मागीर पापुण्याशानच पुरा म्हणून सांगून की एक्स्ट्रा पापुण्यासरी वय इट्स फॉल्ट म्हणून तेची सो दॅट इज अनदर वन इज अकाउंट्स वन इज युअर इमोशन्स सो काही जवळ एक इमोशनली हायजॅक जाल्ली वा then it is एके businesses के असे तो you have to choose that thin line आरसपळ तैरा बोशिकू का म्हणून सांग सो पंचमीला उल्लोन आमका मस्त प्राऊड फील जाता इतली सान प्रायरी इतली अनुभव विषय होती सांगता आमका प्लस एक बिझनेस नवेची क्षेत्र तांगेले मागशी मुखार म्हणा बिझनेस फील्डान कोणे नातिले एक ह्या लेवलाक आज पळोवका मंगळुरान तो मस्त नाव पाविले आणि भायरी येत तुगेले प्लॅनचेस्टर जाता कोण पुराय पार्सल सो मस्त एक खुशी जाता आणि आम्ही असं एक आमगेले युवा साधक करचे एक उद्देश कसा म्हळ्यार जनान पळोवन मुखार सुका तांगेले ओन बिझनेस की कसं म्हणू तांक मना जाय आशिल्ले कोरका म्हणाले सो पंचमी तुका देव बरें करो आमकां मस्त खुश जाली उलोवन सो कसले क्वेश्चन्स ती कास म्हणू जाल्यार तुम्ही तिगेल्या इंस्टाग्राम पेजाक विजिट करून निमगे येता सायकोलॉजी केला सो डेफिनेटली आनी काही तुम्ही मस्त वैरी पावका फिल्डांत जो तुमकां मन आशिल्ल्यान तू म्हणाले ऑनलाइन चेस क्लासेस आसा सो ऑल ओव्हर द वर्ल्ड मस्त फॉरेन स्टुडंट्स आनी आसा सो मस्त पुरो विषय मल्टीटास्कर जावन पंचमी करता एक कडेन एक पटीची एकलीची सो टीम आसा बट मास्टर माइंड सो ऑल द बेस्ट पंचमी देव बरें कर तुका तुगेले मना लेखेल पुराय जावो थँक्यू धन्यवाद